हाँ सर इंस्टॉलमेंट पे करता सर और आणि 2 दिवसांनी पेमेंट पडतो करता सर हय शुअर सर हय ओके थँक्यू भैया सांग ते एक्झामीचे फीसचे अरेंजमेंट जाले न्ही फाल्यां लास्ट डेट नाल्यार एक्झाम दिवपा मेळना सॉरी बाय याद ना म्हाका करता बाय आज सांजचे म्हळ्यार करता अरेंज हां टेन्शन घेनाका तूं बाबा आशान मरे फोन केल्ली आयतारा तरी कॉफरीचे पयशे भर म्हणून पळय आं कितले ते 10,000 10,000 हय ओके पळयता अरे बाबा च्या तरी घेवन चल मरे हां येता पयशांचे जाता जाल्यार पळय आं हां बरें बरें पळयता खंय पावलो रे बेगीन यो मरे वाट पळयता तुजी अरे राव रे हे पळय पावलो कितें रे सकाळी सकाळी तोंड आंबट केला अरे ते सदांचेच हो लोन आनी तो लोन तुजेच बरें बाबा बरें कितें बरें बापायन सगळे तकली पाड करून दवरल्या कितें रे परत परत डॉक्टर डॉक्टर म्हाका जाय आसलो स्केच आर्टिस्ट जावपा आनी बापूय कितें गाव म्हणल्यार परत परत डॉक्टर डॉक्टर ते मेडिकलाक वचोन वचोन म्हाजी तकली सामकी पाड जाल्या एक तरी कितें म्हाका पॅशन फॉलो करपाक मेळपा जाय मरे परत परत डॉक्टर डॉक्टर करून तकली कितें रे बेजार येवपाचो मरे तें सोड सगळ्या सेम ते या आमी म्हाका मातसो ऑफिसान ड्रॉप कर मरे आनी तुजो बरें अरे हो म्हजे देवदास जावन बोल्ला कितें जाला तुमकां कितें खबर आहा तुमी केन्ना मोग केला जाल्यार कळटासलें तुमकां अशें कितें जालें तर तुगेलें गर्लफ्रेंड बी सोडून गेलें कितें रे सोडून आसा ना रे बट 7 वर्सां जालीं आमी रिलेशनान आसा बट आतां एक असो फेस येयल्लो आसा की तेज्या घरा कडल्यान लग्नाचो प्रेशर येयला तेजेर आनी म्हाजे कडेन कितें आसा ना एक बरें कन्फर्म जॉब आहा ना म्हाजे कडेन आपलें स्वताचें घर आहा लग्न जावन खंय दवरता तेका असो करतलो कितें करतलो कांयच समजना एक तर म्हाजो हांगा स्वताचोच खर्च हांगा सांबाळना आनी हांव तेका आनी कशें अरे काय नाही जातलें रे अरे भावा ऑल इज वेल उलयलो बाबा रणछोडदास तूं कितें खबर गेली लायफ पयलीं जाणवल्या आमकां सांगता फाळवा म्हणला सामको कितले दीसभर फोन करता दर देवरान फोन हो डेटा दी तो डेटा दी दीसभर इतलेंच करपाचें तुमी कितें बेकार पडल्या ना तुमी कामाक नासता आनी आतांच बंद पडपाक जाय अशें दिसता हाय बरें बसल्या पळय शी हांचीच लायफ बरी आं हाय बरें एन्जॉय करतात जाल्यार आमचो बायलांचो जन्म ताकाशी सगळ्यांच्या लायफान तरेतरेचे प्रॉब्लेम्स असतात प्रॉब्लेम्सा कडच्यान धांवन फायदो ना प्रॉब्लेम्स फेस करया विथ फूल ऑफ कॉन्फिडन्स आफ्टर ऑल प्रॉब्लेम्स आर टेम्पररी लायफ इज पर्मनंट जे जावपाचें आसा तें जातलेंच जे मनान आसा तें ट्राय तरी करून पळोवया देव दिवपाचो आसल्यार कसोय दितलो तूं कर्म किये जा फल की चिंता ना कर वायट टायम सगळ्यांचोच येता चॉयस आमचे कडेन आसता की आमी हिम्मत व्हरून थंयच बसता काय करेज दवरून फुडें सरता वायट टायम काय सदांच उरचो ना बिकॉज वायट टायमाचो सुद्दां वायट टायम येताच